धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. मुजा ग्रंथाच्या पहिल्या भागांत ये थियोफिला, जेसून आपले काम सुरू केले तो वळतावन ताका सरगार उभारन वेलो तो दीस पर्यंत ताने केल्ल्या आणि पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विसरून काढलेल्या धर्मदूतांक ताने शिकयल्या सर्व संगती विशयांत हांवें बरयला. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत झाला म्हूण साबार रुजवा त्याने ताने तांकां दाखोवन दिले. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आणि देवाच्या राज्या विशयांत तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बागार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आणि ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतले अशें तुमी आयकला. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार तूं इस्रायेलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकय मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तू न्हेसलेले 2 जण एकाचसाने तांचे सरशेन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखललो व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वेता. कित्याक महोन्नत सर्वेस्पर भयंकर सगळे पृथ्वेचो वर्थ रायतो. परजांक तो आमचे अधीन करता, राष्ट्रांक आमच्या पांयांतला घालता. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वेता. आमच्या देवाच्या मानाक भजन गाया, वय भजन गाया, आमच्या रायाच्या मानाक भजन गाया. कित्याक देव सगळे पृथ्वेचो राई आनी ताची स्तुती गाया. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गा चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वेता. राष्ट्रांचेर देव राजवट करता, आपल्या पवित्र शिवासनार तो बसला. अब्राहमाच्या देवाचे परजे सवे राष्ट्राचे फुडारी एकठांय जाल्यात. पृथ्वेचे अधिपती देवाचे अधीन आसात, सगळ्यां तो उंचायेर आसा. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गा चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वेता. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, महिमेचो बाप, आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जानवायेन भरता तो आनी आपले दर्शन दाया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यांत म्हूण तुमी समजाजय. आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यांत म्हूण तुमकां कळाजय. आपणाचेर भावार्थ दवरतेल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जायजय. हेंच मुचे मागणे. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गा राज्यांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. सोमेस्त प्राधान्य आनी अधिकार्या पदवी आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी वर्थी. सर्व वस्तू ताच्या पांयांतला घाल्ल्या देवान
ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड सगळ्यो वस्तू सर्व थराने संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मातेवाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तेणे 11 शीस घालिलिया केले आनी जेसून तांकां मेळोंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयताच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव थवळ पर्यंत वसोंक नाथल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस्त परजांचे शीस खरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतर हे वाक्काने तुका क्रिस्ता.